हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून. तुमकां सगळ्यांक हॅपी रक्षाबंधन. तर न्हू आमी व्लॉग आमचो डायरेक्ट 1:30 सुमार स्टार्ट केला बिकॉज कांय ना. सो आयज रक्षाबंधन आनी आमी फूल आउटफीट दाखयना आमी इतकाच दाखयतले तुमकां. गुड समस्या आमी इतकोच घातलो म्हणून तशें ना. आमी सामको सगळ्यात लांब ड्रेस घातला. बट तुमकां आतां कित्याक दाखोवया तो मागीर चवथीक पळया. हय चवथीक तर न्हू आमकां आतां आमी न्हू एकमेकाक राखी बांदतले बिकॉज आमकां सख्खे भावना. सो आमी दोगां एकमेकाक राखी बांदता. बट भावना म्हणटकीर आमी 5-6 जाण आमची कजन आसा तांकां बांदता. चार कशे 4 दीस न्हू 5 4 इन्क्लुडींग तो आमी अशी बांदता 4च 5 5 5 ओके 5 बांदता आमी. तर आतां सद्या आमचो दोगांचो प्रोग्राम करता आमी बांदपाचो. तुमी बी पळयात आनी जेवण जालें तें तुमकां हांव मागीर दाखयतलें. फक्त केला छोले आनी कितें केला गो मूग आनी कसली तरी भाजी बिकॉज लोणचें. आमी आयज दनपाराची येतली काय दनपारां. सो आयज सॅटर्डे. हय चला तर भितर या. भितर प्रोग्राम करूं काय भायर करूं. भितर न्हू लायट आमची ना गेला. कितें करुया भायर बांदू राखी. आनी आमी लायट ही सर वेट करत जाल्यार चड टायम जाता. सो चड करून आमी भायरूच करतली. भायरूच करता आमी. तुमकां दाखयता. हाय. तर आमी सेटअप केला राखी आमगे प्रोग्राम स्टार्ट करपा खातीर. भायर भितर लायट घेतला आमी सामकी भारी येना पेडे आनी प्लेट. ते तुमकां मागीर दाखयता. प्लेट अशीच न्हू. सो तें पयलीं तें म्हाज्यान तुमकां आमी कितें करनासतना कशें सांगूं. बट तुमकां आतां अशें उलयलां आसतना कळ्ळें आसतलें की हांव 8 सेकंद न्हू. मम्मी हेची म्हाज्यान कितके सेकंदांनी व्हडले कितले गे 8 न्हू गे. कितें गे 8 मिनटांनी. 8 मिनटांनी ते म्हाज्यान व्हडले. सो ते म्हाका पयलीं 8 मिनटांनी. मम्मी मम्मी असो ते मागीर पळय. पूण ते व्हडले म्हाज्यान इतके जाण थोडे सेकंदां खातीर. हय. तर आतां आमी राखी प्रोग्राम स्टार्ट करता. तर आमची राखी बांदून जाली आसा. म्हाका बी बांदली मगो तुवें. आनी म्हाका ऑरेंज घेतली. हय वा. आतां आमी जेवतली. कांय अशें करूं ना आयज. कांय आमी शूटूच करूं नाका. आतांच व्लॉग स्टार्ट केल्लो. तर कांय तशें कितें तें ब्रदर नाजाल्यार बहीण भाव रक्षाबंधन इम्पॉर्टंट कितें की रक्षा करप भावान भयणीची तशी. आनी भयणी झगडयता आमी त्या भशेन झगडून सुद्दां तें आसताच न्हू. तशें झगडत तुमकां आमी दाखयना. एक दीस आमी दाखयतली कॅमेरा तो करता झगडत. आमी झगडटा भरपूर. आनी आमी बरी अशें बी ना सवयीच आसतली आमी. अशें बी ना की आमी दोगां एकमेकांक अशें ना की आमी एकलीच वयतली हें तें आमकां दोगांय वांगडा अशीं जाय. आनी सगळेंच आमकां मेन म्हणल्यार आमकां कितें सेम. आतां पेडो सुद्दां आख्खो तेणी हालो जाल्यार तितकोच अशें तितलो मिन्स पार्ट आमी सामकें मोजता. अशें जितलो तेणी हालो तितलो आनी खावपाचो तशें आमगेलें दोगांचें. तर
आता राखी झाली तसे असतले बाकीचे बाबण तसे आणि किंवा पैसे सुद्धा मोडपाचे आमच्या दोघांचे इक्वल जावपा जाय तसले आमी दोगां ट्विन्स तेलेपिटी म्हणटा तशें आमगेली एक दीस करपाक जाय. तर आतां हांव तुमकां भितर दाखोवया. आतां आमी हे ड्रेस चेंज करून बाकीचे सगळ्यांक आमी वेगळी ड्रेसां बांदतली. आतां एक आमगे रियू बारकेलो तो येतलो राखी हरशीं भावांनी भयणीगेर वचप आमी वयताली बट ह्या फावटी तेका हांव तुमकां वता दिसलें ताका म्हळ्यार तूं यो म्हणून सो आमी तेका आपयतली आतांच्या सद्याच्या खातीर स्टे ट्यून. बाय बाय. सो तुमकां बेगीन जेवण दाखयता. काय व्हडलें ना पुरी करुया म्हणटाली न्ही भाजी बी कसली बरी. हे पळय फेवरेट आमचे फेवरेट आमचे गोडशे गेला. आनी मेन म्हणल्यार आयज हय तर मेन म्हणटा की आमचो उपास न्ही तर आमकां कांय खावपाक मेळना फक्त आमी वन टायम जेवतली दनपारचें रातचें जेवपाना. सो तेज्या खातीर आमी दोगांनी एकमेका पेडे बी दिवं नाशिल्ले. तर आतां आमी रियूक आफयतली आनी हें करतली. रियू येता खंय आफयतली तेका ना आतां आमी आफोवपाक वयता आनी हे कपडे काडटा कित्याक चड हेवी आहा दुसरी घालता आतांच्या खातीर स्टे ट्यून. येस. तर न्ही आमी पळय आमी हेअर ड्रेस घातले आतां जे आमगे एज युजल पयलूचे आनी कितें म्हणलें की ते हेवी जाता म्हणून ह्यो हेवी जाले तरी पूण आमकां ते चेंज करपाक जाय आशिल्लें. आनी आमचो स्पेशल ब्रदर येयलो आसा आमचो स्पेशल सारको ल्हान आसतनाच्यानूच सो आतां येदो जालो. आतां व्हड जाला आतां तेजी आमी राखी करतली राखी बांदतली. उठ रे बस तूं बस आमी तुका गुमशीप ताका काम आशिल्लें रे ती जेवबी ना अजून तिकली गेला रे व्हडली. मोमोज तो आमचो मोमोज वेज मोमोज ग्रेप्स आनी मेन म्हणल्यार न्हू आमचे अशें की आमी तो ग्रेप्स हांव स्ट्रॉबेरी आनी ते मँगो. येस ना गो तो डायट तो डायट करता. कितक्यो राखी बांदता रे तूं घेता राखी बांदून खूब जाणां जाणां आमी 2 जाणां मागीर पिगी प्रिशू हर्षाली निशा आनी कोण बांदतले ज्योती अशें टोटल 3-4 बरोबर आहे. मागीर तूं काडटलो रे अलाव आसा सुद्दां ना आसतलो असो 5 दीस तरी नाचले तुजे सगळे चड आसतले. पिठूक सुद्दां बांदतले आमी राखी. हो तो पळय पळयता आमकां आतां हांव चड फीट जालें दिसताले ना आतां हांव बेश्टो बेश्टो जालें स्माइल पिंजर खाता रे हो रक्षा करेगा हमारा भाई. यो आतां सगळं खा भायर वचून बरो लागना तेका मागीर गाडी तेका राखी बांदतले रे आमी. हय मस्त दिसता गो आनी बरी दिसता सगळी राखी बरी आहा. हेजो हात पळय हांव दाखया ती मम्मी हांवें बांदली तेका. पिटू आमचो पळयता आमकां बट आमी पिटूक सुद्दां राखी बांदतले तेजे पयलीं आमी रियूक आमगेले रियू वांगडा फोटो मारता आनी मागीर पिटूक बांदतली. तेजे फोटो काडले आनी तेणी आमकां गिफ्ट ते सुद्दां व्हरून भायर दिला. मनी आसा मनी बट आमी हांवें एक्सेप्ट तेजे कडल्यान कांय तशें कांय ना. आमी आमकां आवडटा जाल्यार तो लोकांक घेता म्हणल्यार नाका नाका घालूं आमकां अशें गिफ्ट इम्पॉर्टंट ना. आमकां राखी बांदपाक आवडटा लोकांक खुबशीं जाणां मीन्स कोण आमी बांदता कार्ड दिला आनी धांवून गेला. हय आनी व्हिडिओ काडटा. तर आतां आमी आमचे पिटू बांदता न्हू काय मागीर ते बी तुमकां पिटू बांदता. पिटू यो पिटूक आफोवपाचें आमची हें तूं साडी राव पिटू घे हे पळय पेटी यो पळय तूं उठ म्हाका पिटू पीठ हे पळय राव आमकां पीठ ना पिटू पिटूच्या रक्षा बद्दल करूया तुगेलें राव पिटी म्हणल्यार आमी तेका पुरुच्यान बांदता जाण तुमी पिटी राव घे. सो आमी दोगूय मेळून एकूच राखी बांदतली. पिटी वयर पळय बेगीन तोंड दवर तेगेलें वयर दवर सगळ्या पेड्यांचे हितून तोंडाक हे करशी. पेंट आमची रक्षा करता न्हू सो पिटूक राखी तर बांदता. हे हात धर हाती तुमकां हाती पिटी यो 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 चल बा. फुडें हाडून दाखय कॅमेरा नाल्यार दिसना जाल्यार दिसपाक आठ कॅमेरा
खूप बेगीन सोपून तुझी होय पिटी इपय बाबान आमच्या राखी बांधून घेतली दिदाकडल्यान पिंड तर न्ही पिटूक राखी बांधली आणि आमकां खूब भूक लागल्या आमी आतां जेवतली हय सांजचे मागीर आमी बाकीच्या भावांक बांदतली जालें हय चल आतांच्या खातीर स्टेट येवन व्लॉग एंड करना आमी तर न्हू आमी आतां पळय जेवपाची तयारी करता तेजे खातीर कांयच ना जेवपाक म्हळ्यार कांय ना मिनींग गोडशें आसा पापड आसा लोणचें आसा छोले आसा आनी कितें जाय जेवपाक आनी नायज उपास वन टायम जेवतली कित्याक मागीर घेता मागीर भूक लागतली मग यू नो रातचें जेवपाचें ना म्हणून आमी ना पुरो पुरो पावचे येनात पेडे हाडात हांव बसलें हांवें हाडले रश 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 पिकल पिकल चला तर आतां आमी तुमकां मागीर मेळटा आमी जेवली जेवण बी जेवली आनी आतां 4 कितें तरी जाल्यार दिसता हय हें आमकां याद येयली ओ आवडटा पान मिगे तर आमकां याद येयली की कला मंदिरान आरती आसा कालच्यान त्यो स्टार्ट जाल्यो सो आमकां खबर आसतलेच आनी कला मंदिरान ते कॉम्पिटिशन मगो तें काय हय दिसता कितें तरी आसा आर्ट सो आमी फ्रेंडाक बी जालें की आसा का म्हणून स्टार्ट आजुनी बी सो आमी आतां वयतली सो आमकां मन येयलें आरती पळोवपाच्यो सामक्यो मीन्स आमकां आवडटा आरती बी सो म्हणलें एटेंड करया मातशें तरी आनी थोडे वेळ तरी आमकां मेळटलो थोडे वेळ तरी एटेंड करया म्हणलें सो आतां आमी वयता आनी पावस सगळो वयल्यान पडटा सो तेजे पयलींच आमी वयता आनी गाईक बी पान व्हरतली सो तुमी बी तुमकां आमी तेंचो परफॉर्मन्स दाखयतलो बिकॉज आरती आयकपाक सगळ्याक आवडटा आसतली आनी लायव्ह पळयताले आमी बट लायव्ह पेक्षा वचोन पळोवपाक चड मजा न्हू म्हणून आमी म्हटलें वचोनूच पळोवया सो आय थिंक आतां मातसो लिटल ब्रेक आसा तेंचो सो स्टार्ट जातले रोखडेच सो आमी हेच कपडे घालून वयता स्टेट येवन तर गायज आमी न्हू पावले आनी इतली सगळे जाणां न्हू लोक आशिल्ले आनी आमी ते तांकां पळोवन आमी वॉशरुमान येवन आतां इंट्रो करता आमी येयले म्हणून सांगपाक येयले म्हणून सांगपाक आनी पावसूय पडटा सो मोबायल दिसता सो आतां आमी भितर वयतले तर न्ही आमी हांगासर पावले आसा आनी आमकां बस करपाक खंय जागो मेळना तेजे खातीर आमी उबीत रावल्या आनी तुमी पळोवपाक शकता इतले जाणां लोक अशे आसा आनी आजून आय थिंक स्टार्ट जावना कित्याक तें ब्रेक आशिल्लो न्हू तेजे खातीर सो आमी ती आरती पळोवन घरा कडेन येयली आनी मागीर मावशी आनी मावशेलो चेडो बी येयल्लो म्हणून आमी बेगीन फर्स्ट येयली हय आनी ताकाय बी राखी बांदली मागीर स्पेशल ब्रदर येयल्लो आसा आमगेर आमचो आनी आमी फक्त क्लिप रिकॉर्ड करता पेडे गो कितले राखी हाडल्या तुमी आनी कोणा रेव बांदले आतां फक्त तेजस एक उलान रोवन भया तर आतां भाव गेलो येवन गेलो तेणेन आमकां हाडलें गिफ्ट आनी कोणीच आमकां कॅमेराचेर जेन्ना आमी शूटिंग करता पळय तेन्ना गिफ्ट दिवूच ना आतां दिला दोगांक मेळोन एकूच मागीर दाखयता तुमकां तर हो आमचो तिसरो भाव येयल्लो आसा आमगेर आनी आमी फक्त छोटे छोटे बारीक बारीक क्लिप रिकॉर्ड करता आनी कांय व्हडले रिकॉर्ड करना आतां तेका राखी बांदता तें आमच्या कितें फाटल्यान आमची मावशी आसा सो आमी आतां
दिसता ना? आम्ही याची जळून मला आणि एक खैते त्या काम आहे सेंटर असे म्हणून आले तरी पण नाही राखी सोपले एक फुट आम्ही इले तरी शिकव बघेर आमचे जे पप्पाक राखी बांदपाचो आमकां भैया लागता आनी हो भैया व्हडला न्हू व्हडला न्हू उलयता सो आयतां कितके दिसांनी दवरलो बरो दिसता अगो भायर पळय म्हणटा दिसता गाडया काढता हो नाका क्यूट अंतो सो आतां आमी भितर तुमकां अरे देवा